साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Bumogal mai amche tai tura goza canta sodan stumpau. Bumogal mai amche tai tura goza canta sodan stumpau. Mai kakutiche mai mokache mai soshegunani bolele mai kakutiche mai mokache mai soshegunani bolele. Sotmantan देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू ख्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो अंकवार मरेताय जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मरेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंय जावन जिव्यां आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. नियालुया आयच्या दिसा ऑर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जाता. ह्या मिस्तेरांत आमी सगळ्या आवयांक बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी गुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी गुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुरपेन बोलोली सर्वीस पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मरी देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पूत जेजू भागिंते मरी देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्या. पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्याच गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्याच गोपान. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त 40 दिसां उपरांत सरकार प्रवेश करता. ह्या मिस्तेरांत आमी सगल्या गोरबेस्त आवयां पासत तशेंच जांकां भुरगें बाळ ना तांचे पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सवरेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस.
बायगती मरी देवाचे माई आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरी देवाचे माई आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरी देवाचे माई आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजूस. बायगती मरी देवाचे माई आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार भर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या कोपान. पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या कोपान. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या 50व्या दिसा पवित्र आत्मो अंकवार मारीचेर आनी आपोस्लांचेर देंवता. ह्या मिस्तेरांत आमी कोश्टवतल्या दुकान बुडलोल्या आवयक एकसूरपणान जेतेल्या आवयां पासत मागुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो आपूत जेजू. भागवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें दाय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा आपुचेचो. बागंती मरे देवाचे माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर ओदीक करून चड गरज आसलेल्या. पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान. चवथो मिस्तेर ल्हानविकायेन जियेल्ले अंकवार मारीक कुडी आत्म्या सयत देव स्वर्गार वता. ह्या मिस्तेरांत आमी ज्यो आवयो आपलो कुटुंब पोसूंक परदेसांत वा भायल्या देशांत वावुरतात तांचे पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगती मरी देवाचे माई आमा बापयां खातीर उणती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर. ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पाव माहे यो माहे गे आमकां तुझ्या गोपान. पाव माहे यो माहे गे आमकां तुझ्या गोपान. पांचवो मिस्तेर
त्रिएक देव अंकवार मारीक स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. ह्या मिस्तेरांत आमी नाविलींच्या सगळ्या कुटुंबा पासत मागुया. तांणी मारयेची कोऱ्या काळजान भोक्ती करूंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक कृपा मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. माई आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरी कृपेन बोलली सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू. बागुंती मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल मेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदीक करून चड गरज आसलेल्या. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. नमान राणी काकुतीचे माई, तूंच के आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो, आमी परदेशी एवेचीं बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुडोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शेरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाले आनी मोगाल दुलोप अंकवार मारी, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागुंती देवाचे माई, आमचे पासून माग, जेजून बासाला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिवितां मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो.
भाग्यवंती अंकवार मारीचे भोव पवित्र रुचायेचे घूट आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलोलें आसा तें तांकां मेलोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जा. सगळी उबी रावया. Ai sole sporaccia mondira anonan vitor soruya. Wisoajco amci porbico nowym hidrocu gałja. Suram czytali ektaj guru Santo salula soruya. Koshin borun amci kalsa Devak purvik moima nirantori diuya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ais devanam candilia disa Bhagevont Ankvar Mariechea. Iud misaco kotkotian koru Zomuja vidimuka. Ekali zvonaci saunsugli Devace atoja muka. Onod papa kani puta Kani povitratmia Soda sasna sasna. Hallelujah, 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 hallelujah. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारेच्या जोल्माची परोब समोरताव. मारिया आमचे मायेन आपल्या जिवितांत सदांच देवाचें उतर पाडलें आनी अशें करून जेजूच्या सांगाता आपलें जिवीत ती जियेली. आयज आमी तिच्या जल्माची परब समोरतना सगळ्या आमच्या फिरगोसकारांनी मारे भाशेन जेजू सांगाता आपलें जिवीत जियेवंक वावरूंक आनी अदीक करून भुरग्यांनी मारे भाशेन जेजूक सदांच आपल्या काळजान रिगोवंक हे मिसाचे पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा आनी आदार मागुया. तशेंच आयज आवयांचो दीस समोरतना दर एक आवयचेर
देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयज कुशाल खैन बरोवन सर्गींचे आवयचो जल्माचो दीस मनयता आसतना घडी आमी जायते फावटी सर्गींचे आवयक आमी फावो तो मान दिलो ना. तिची भक्ती फावो ते प्रमाणे केली ना. आमकां सर्गी संवसारान तुयें देवान आवयो दिल्यात, तांकां मानान आमी लेखूंक ना. ते पासत देवा कडेन बक्षणे मागुया. मारयेन सदांच देवाच्या उतराक पाळो दिलो. आमच्या जिवितांत आमी जायते फावट देवाच्या उतराक पाळो दिवंक चुकता. आमकां बोगोस सायबा, सोम्या काकलुटकोर, सुम्या काकूतखोर, देवाचें उतर मारये मायन सदांच पाळ्ळें. आमी तिचे भाशेन जिवंक सोदता, पूण देवाचें उतर पाळूंक विसरता. आमकां बोगोस सायबा, क्रिस्ता काकलुटकोर, क्रिस्ता काकूतखोर, सोम्या जेजू, तुजें उतर बोव मोलादीक, पूण त्या उतराची खोलाय आमच्या जिवितांत आमी केन्नाच सांबाळूंक ना. आमकां बोगोस सायबा, सोम्या काकलुटकोर, सुम्या काकूतखोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमीन. देवा उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाखाण गाव. महिमा देवा उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरे तू संसाराची पाप काटाय आमची काकू तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे. महिमा देवा उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. महिमा देवा उंचुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. मागुया. आयज व्हड परबे सुमयार खेरीत भशेन आमच्या आवयांचो उगडास करुया. आवयच्या देण्या बसत देवाक आर्गां दिवया. तुज्या आवय तर जिवी आसा देवाक आर्गां दी. कितलोय राग तुजे सवे आसत जाल्यार पासून आयच्या दिसा देवाक तिचे बसत आर्गां दी. तुज्या आवय सोंपून गेल्या जाल्यार देवाक लागीं माग तिका सर्गींचें सूख. तुज्या आवय घडे खेरके भाशेन दुयेंत आसा हांवें तिचे बसत माग. कोण घडये आवयक कॅन्सर जाला, कोण घडये आवयक किडनीचे प्रॉब्लेम आसा, वो साबार तरेच्या दुयेंसांक सांपडल्यात, तकली फोडटा. तसले सगळे आवया बसत मागया. उदीक करून ज्यो आवयो आयज ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी कसलेय तरी दुयेंसाक सांपडल्यात तांकां किरीत भशेन देवान पिकून दिवंक मागुया. जायतीं भुरगीं आसात आवय नासतना तांची आवय मरून गेली. ओगो बायले मदें डायवोर्स जावन ती आयज आवय नासतना तांचें जिवीत जालां. अनाथ जाल्यान तसल्याय पासत मागुया. तेच बरोबर आयज आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत मारिया नातिविदाद डिसूजा हांकां किरीत भशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज तांचो 75 75th
बर्थडे, तशेंच नेविल डिसिल्वा, आंतोनेता डायस आनी कॉनी डायस हांकांय देवा मुखार दवरया, तांकांय बरी भलायकी मागून घेवया. जीं कोण परदेसान आसात तांचोय आमी खेरीत भाशेन उगडास करुया. आनी जायतीं आमचीं भयणां भावन आसात आवयच्या बेसार पावोंक आशेतात, तांकांय एक भुरग्याचें देणें सायबा ही परबे दिसा दी म्हूण मागुया. आवय तर कसलेय वायट स्वभावाक सांपडल्या, वायट विसाक सांपडल्या, अवगुणांक सांपडल्या, तिच्याय पासतूय मागुया. बापा, आमच्या सुरवणदाराक मनशा सोयीम दिवचे खातीर ओगोनीत जाणवाईन आनी मोगान भाग्यवंत अंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली आनी हो तिचो जल्मान दिसा व्हडा संतसान आमी समरमता. तुवें वेंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजूत घेवन भावार्थान बरवंशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करूं दिव. पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदें आनी आमच्या घरान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलहेमा अफ्राता जुदेयाच्या कुडा मदें तूं भोव ल्हान, तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरूम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सर्वेस्पोर ताका सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भाव भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाचे पुतादुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी तीं भिरांती विणे रावतलीं. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोरयान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाड मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदबोरीत जावन म्हजें काडीस. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव वर त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोत गितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गार. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy. संतोषाच्या उल्हासांनी समोरुंबिया सोगलीं आमी हो जल्मान दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारेन उदेसो केलो. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy soy. Soy soy sorvesporak soy soy.
सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसू तुमचे सोवे आसो मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या जोल्माची खबर अशी ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशीं गर्भेस जाल्ली मेळ्ळी तिची पोतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें उजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेची पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा आनी तो पवित्र आत्मे उदेशी संभवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी तिका एका पुताक जल्म दितली आनी तिका एका मेमान्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणीनो मोन सायबिणीची परब करूंक दोबाजान ह्या आमच्या नावेलचे फिरगोर्जेंत एकठांय जाल्या खरें म्हळ्यार इमोन सायबिणीची परब आदल्या काळार 16व्या शेंकड्यांतान गांवांनी चलताली आनी ज्या ज्या सुवातांनी आमचे क्रिस्तांव गोंयकार क्रिस्तांव गेले जावं बेंगलोर जावं बेलगांव जावं कर्नाटका जावं केरला ओ जे कोस्टल रिजन्स आसात आनी ज्या ज्या सुवातांनी कोंकणी उलयतात त्या त्या सुवातांनी थंयसर मोन सायबिणीची परब केल्ली दिसती पडटा आनी अशें इतिहासूय आमकां सांगून दिता जरी आयज आमी तिच्या जोल्माची परब करता आनी तिका एके भाशेन घडये वालांकिणी सायबीण म्हण साबार्थ गांवांनी अशें म्हणटा पूण ती जेजूची आवय जेजूचे आवय उदेशी एका उतरान तिणें ओय हांव देवाची चाखण म्हाका खुशी आसा अशें म्हणून जेजूक संवसारान हाडलो आनी वडांतलें देणें आमकां सगल्यांक जेजू फावो जालो सरवंडार हाचेवन व्हडलें देणें ना कित्याक तो आमकां सोडयता तो तोच आनी कोणाच्यानूच संवसारान आमकां सोडवण दिवंक जायना बाबा भयणीनो हांव हांगा आयलां तेन्ना सावन कोण कोण म्हाका विचारता फादर तूं हितू बोगली आहा मरे मांयक केन्नाय हाड मरे सायत पाटची दिता केदो हाडटलो आज हाडूंक कोतालो बाबा भयणीनो तिका हाडूंक जायना म्हज्यान पूण तिचो फोटो हाडला तुमी गेळ म्हणत हो फोटो कोणाचो आश्विर्या रायचो तुजी माय आश्विर्या राय हांव चिंततालो म्हजी माय आश्विर्या राय जाल्ली जाल्यार काय बरें जावपाचें बाबा भयणीनो अशें आमी जायतें चिंता संवसारान जायत्यो वस्तू आसात आमच्यांनी विचून काडूंक जायनात आनी तांतली एक वस्त म्हळ्यार आमची आवय वी कॅनॉट चूज अ मदर Mother is given by God the Father, and that's why mother is a gift. Your mother is a gift. तुझी आवय एक देवाचें देणें जावन आसा आनी देव आमकां दिता आसतना कितें पोजडें दिना अळशिकेचें दिना देव दिता आसतना बरें ती दिता God gave you the best mother in the world. हाचेवन बरी आवय जायते पळय ती मुगे माय जाल्यार काय बरें जाता आसलेलें ती बायल मुगे माय जालो जाल्यार काय बरें जातालें हांवूय चिंततालो आश्विर्या राय मुगे माय जालो जाल्यार काय बरें जातालें सगळे तेक चयत मायक चयता आसता म्हाकाय चयता आसलेलें म्हूण तिगे सुंदरताय चयता आसता म्हाकाय चयता आसलेलें ना
पूण देवान म्हाका म्हजीच माय दिली. देखून आवय जावन आसा एक धेणे, आनी एक आवय धेणे म्हणटूच हे धेण्याची सदांच आपुरबाय कर, सदांच तोखणाय कर, सदांच एके भाशेन ही आवय तुजी प्रेशस म्हूण उगडास कर. एक गिफ्ट प्रेशस आसता ते भाशेन ही आवय एक गिफ्ट कसो ती प्रेशस म्हूण उगडास कर. कसली तुजी आवय जावं, पूण तिणें तुका जल्म दिला. तुका एबॉर्ट करूंक जातालो, करूंक ना, पूण ह्या संवसारांत हाडला आनी ह्या संवसाराची सोबीत सुंदरताय दाखयल्या. देखून ही आवयक सदांच उपकारी जा. रोनाल्डो व्हडलो फांकिवंत फुटबॉलर आवयक आपल्या बाराबर दवरता. आनी कोणें खंय ताका विचारलें, आरे तुवें इतलो पयशांकार, मिलियन्स बिलियन्स तुजे कडेन आसा, एक आवय बरेंशें घर बांद, एक बरीशी गाडी घे आनी आवयक त्या घरान दवर, तुजेशी कित्याक दवरता? आनी तो म्हणटा, आयज हांव तर नावस्तीक संवसारान फुटबॉल प्लेयर जालो हे आवयक लागून. कित्याक? आपल्याक जेवण दिवपाक आमी गरीब, ती रातची आपण जेयनासली. म्हाका बरें मोचे घेवपाक ती ह्या घरान त्या घरान काम करताली आनी एके भाशेन तिका गोमले लोक सांगतालो तुज्या चेड्यान बरो हेवता म्हण, आनी चेड्याक मोचे घेवंक पयशे जाय म्हण ती शिफ्ट करताली, डबल शिफ्ट करताली पोचे घेवपाक. आनी ते पासत तो म्हणटा, जूंय हांव आसा थंय म्हजी आवय आसतली. वेर आय एम, एज लॉंग एज आय लिव, शी वील बी देर विथ मी, माय मदर वील बी देर विथ मी. म्हजी आवय म्हज्या सांगाता आसतली आनी हांव तिका बरें तें दितलों, तिका जाय पळय तें दितलों. कित्याक म्हजी आवय जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड देणें. माय मदर इज माय ग्रेटस्ट गिफ्ट. भावा भयणीनो, जायते फावटी आमी सजमतांव दुडू आसप म्हळ्यार एक व्हडली ग्रेस्तमाय म्हण, मनी इज वेल्थ म्हण. ना, ट्रू वेल्थ, खरी ग्रेस्तय कितें? जो मनीस आपल्याक आसात ती देणी उपकारी मनान घेवंक जाणा, तो मनीस गिरेस्त जावन आसा. एके खेरीत भाशेन ट्रू वेल्थ इज फाउंड इन ग्रॅटिट्यूड फॉर गिफ्ट्स अँड ब्लेसिंग्स इन लायफ. इन ग्रॅटिट्यूड फॉर गिफ्ट्स अँड ब्लेसिंग्स इन लायफ. ट्रू वेल्थ, खरी ग्रेस्ताय म्हळ्यार तुका तर उपकारी मन ना, कित्याकूच उपकार ना. तीच भाशेन बाबा भयणीनो, सुमित्रा देव ही एक उस्तोरी. झाडू मारपी, झाडू मारून कॉलनीन, ऑफिसान तिणें 3 जाण भुरग्यांक वयर काडले बिहारच्या गांवांत. एकलो आसा विरेंद्र कुमार, तो आयज व्हडलो रेल्वे इंजिनियर जालो. दुसरो आसा धर्मेंद्र कुमार, तो एक दोतोर जालो. आनी तिसरो आसा महेंद्र कुमार, तो एक IAS ऑफिसर जालो. तिच्या खंय जेन्ना ती रिटायर जाली ऑफिसांतली, तीक तेन्ना खंय जायतो लोक एकठांय जालो. कित्याक? आपले पूत शिकोन व्हडले जाले म्हूण झाडू मारपाचें सोडून दिलें ना. आनी ताचे पूत म्हणटात, नो जॉब इज डिफिकल्ट इन लायफ, एवरीथींग इज पॉसिबल. खंयचेंय जिवितान आडखोडीचें न्हू. जिवितान जो कोण काम करूंक सोदता, हार्ड वर्क करूंक सोदता आनी इमानदारपणान जिवंक सोदता विथ ऑनेस्टी, ह्या मनशाक कांयच जोड न्हय. लायफ इज नॉट डिफिकल्ट. फकत कितलेय त्रास जिवितान पडले, सारून मारून पासून पडली जाल्यार खेरीत भाशेन तूं जेन्ना जिवितान जोड दीस पडटा, वेन यू एक्सपिरियन्स हार्ड टायम्स इन लायफ, टेक इट एज अ ब्लेसिंग. वेन यू एक्सपिरियन्स हार्ड टायम्स इन लायफ, नेवर बी डिस्करेज्ड. केन्नाच निराशी जाय नाका. तुजे कडेन हें ना, तुजे कडेन तें ना. पळयात, झाडू मारून शिकयले भुरग्यांक आयज व्हडले मनीस जाले. आनी खंय तिचो पूत तांबडो दिवो घेवन गाडी घरांत येवन येता आसतना सगलो गांवचो लोक पळोवंक आयलो. झाडू मारप्याचे पूत आयज एके भाशेन तिगोय पूत आयज केदे व्हडले जाले. एक उस्तोरी अनु कुमार. ही उस्तोरी अनु कुमार एक आवय. ती भुरगीं आसतना BA शिकली राजस्थानाक. BA शिकोन MBA करून मुंबय आयली आनी मुंबय कांय वर्सां काम केल्या उपरांत लग्न जाली.
पूण तिच्या काळजांत एक सदांच आशा आसली आनी ती आशा म्हळ्यार UPSC एग्जाम करपाची आनी खरीच भाशेन ही एग्जाम दिवपाक युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन एग्जाम दिवपाक ती सोदताली आनी तेन्ना खंय एके भाशेन तिणें UPSC एकदम डिफिकल्ट एग्जाम आख्खे इंडियन ती ही एग्जाम तिणें एक आवय जावन दिली. जायते फावटी आमी म्हणटा की आतां हांव काजार जाली म्हाका बरी हुशारलोली हांव हांकार आतां कांयच जावपाना तें कडेन आनी जावपाना ना 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 आनी जाचना केशें जाचना आमी सोडून दिताय ना. एज इज नॉट अ बॅरियर इफ यू हॅव द लायफ ड्रायव्ह इन यू. तुज्या भितर ती आशा आसा. जायते वस्तोरे दे किल देअर एम्बिशन इनसायड. मेनी मदर्स सॅक्रिफायस द एम्बिशन बिकॉज ऑफ देअर फॅमिली. गूड करूंक जाय जायते फावटी पूण घराच्यांचो सपोर्ट आसा घरकाराचो सपोर्ट आसा जाल्यार हे वस्तोरे भाशेन तुज्यान वयर सरून येता. डू नॉट किल युअर एम्बिशन. तूं कितें करूंक सोदताय तें टायम्स मे बी डिफिकल्ट. भुरगो आसा दुदाचो ताका वयर काडूंक जाय ताका वेळ दिवंक जाय पूण तरी आसतना यू मेक टायम एंड तुजे एक आवय आसतना पासून जायते फावटी आमी म्हणटा मुगे भुरगे हय तेंगे करूं नाका पूण जायत्यो वस्तोरी आहात जायत्यो आवय आसात एके भाशेन जें एम्बिशन तांकां आसा तें ती केल्या बकोर रावनात. आनी एक वस्तोरी आयज आमी डॉक्टर राजेंद्र भारूड हाची खबर करता. हे वस्तोरेचो पूत आयज कलेक्टर जालो सोलापूर महाराष्ट्र जिल्ल्यांत. ही वस्तोरी आपल्या पुताक शिकोवंक सोदताली आनी हो भुरगो पोटान आसतनाच ताची बापूय मरून गेल्लो. ती आमी शुगरकेन नासता ऊस आसता ऊस ताच्या असल्या घरांत ती रावताली आनी कांय धंदो ना न्हू पळोवन ती सोरो विकताली त्या गांवांत आनी सोरो विकून भुरग्याक CBSE इस्कॉलान घातलो. CBSE इस्कॉलान घालून ताका खेरीत भाशेन KEM हॉस्पिटलान मुंबय दोतोर केलो आनी दोतोर केल्या उपरांत ताणें आपली मत म्हणून आयज तो IAS ऑफिसर जालो. आनी आतां सेकंड वेव जेन्ना आयलो तेन्ना महाराष्ट्रा ह्या सोलापूरच्या थंयसरल्या एका जिल्ल्यांत कलेक्टर कसो वावुरतना ताणें सगळी तयारी करून एकदम बरो वावर लोकां खातीर केलो. जावं ऑक्सिजन वेळार हाडून जावं हॉस्पिटलांनी बेडां वेळार दवरून आनी थंयसरलें कोविडा पासत ताणें खूब वावर केलो. बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी म्हणटा मुको पयशे आहलो जाल्यार हांव शिकतो आहलो म्हणना. जायते फावटी असो एक्सक्यूज दिताय पयशांक गरज ना मनशा भितरल्यान ड्रायव्ह आसूंक जायो. आमकां ड्रायव्ह ना. आमगे भुरग्यांक सगल्यांक बरें करून न्हेसपाचें ड्र 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 करून मोटर घेवन वचपाचें आमी सगळे न्हिताय पूण ड्रायव्ह दिनाय भितरले. शी गेव द ड्रायव्ह द सन आनी हो ड्रायव्ह घेवन भाऊ भयणीनो हो मनीस आयज एके भाशेन व्हडलो जालो. जायते फावटी बी आमी इट इज माय लक नोश बारोटाय नोश बारोवनाकाय नोश बारोवन कांय फायद ना. तुका भितर तो ड्रायव्ह हातान म्हणालें तेगे आवय पळय न्हेसप पळय येतलें खेरीत भाशेन कितें दिलें जेवपा हवपा पादिशेर पूण आयज व्हडले मनशां जालीं. हो ड्रायव्ह आसूं जायो. बाबा भयणीनो आयज हांव आवयांक सर्गींच्या आवयचो आमी उडास करतना ही थोडीशीं उदाहरणां आवयांची तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. आयज आवयांक आमच्या कितें जाय? आयज आवयांक भांगार जाय बरें घर जाय बरें मोटर जाय बरें बँकान एकावंट जाय ना. आयज आमच्या आवयांक बरो मान जाय रिस्पेक्ट जाय बरी तांची केअर जाय सेवा चाकरी केल्ली जाय. आवय दुयेंत आसा 3 जाण भुरगीं आसा तिगोय चेडे एकलो म्हणटा हांवें कित्याक GMCन रावपाचें आयाक दर्या आनी मागीर म्हणटा आवय घरा येता आगे आतां पयशे कोण दितलो त्या आयाचे 60,000 जाले कोण दितलो ते हुंयसान हाडना मुगे पयशे दी हांवें तुगे आया दिलाय. 3 जाण भुरगीं आया दवरली एकलो पसून रावलो ना. आवय दुयेंत आसा घरांत आखता बेडार आखता मुत्ता घर भावाचें चेड्याचें सायडीकूच आसा. मांयक केशें आहा म्हणजे कोण म्हणा जावं भुरग्यां आहाय त्या भुरग्यां पासून जाणा आपूण आपल्या घरां रावता. दुसरो चेडो तो म्हाका आनी मांयक कांय पडना मांगे खबर तूं म्हाका सांग नाका. चेड आहा तें म्हळ्यार पयस येता आवयक मुतलोलें आगलोलें आवयक बरें भशेन काम करता आनी पोतून गारयता. आवय तुजी मांयच्या मुताची तुका घाण येता
आवयची तुगे मायगे मुता घाण येता हांव तुगे मायची बरी रावना तुगे मुता घाण येना बाय येतली राव दीस आहाय येतली राव दीस आहाय म्हणटच आमच्या जाणट्यांक आमच्या आवयांक कितें जाय खेर जाय आमच्या आवयांक बरो रिस्पेद मान आमी किरीत भाशेन दिल्लो जाय आमच्या आवयांक एके भाशेन तांची आपुरबाय केली जाय जायते फावटी तांकां आमी खोदता आमच्या जिविताची चाल दाखयता दॅट दे आर नॉट वॉन्टेड आनी उतरां पासून सून म्हणटा जायते फावटी आगे तूं मरो ना केदो मोतो तूं आमचो जीव हाच्या रावलो थंय गा जायते फावटी माय मोठ्या धाकट्या भुरग्यां आयकता 4 वर्सांचे आनी ते माय नाना तूं मनांगे केदो मोटो गेटो केदो आमचो जीव हाच्या रावला नाना ते म्हणटा भुरगीं म्हणटा कितें आवयक जायना जायतो आसात भुरगे आपलें काम धंदो सोडून आपल्या आवयचो सांबाळ करूंक रावले बरी बरी जोडपाची नोकरी सोडून आवयचो सांबाळ करूंक रावले भाऊ भयणो आयज सर्गींची आवय कितें सांगता एकूच आमकां सांगता जेन्ना एके भाशेन तुज्या जिवितांत कसलेय संकश्ट ह्यो काळजीदार वस्तुरी ती कापस्तादीचे वस्तुरी कापस्तादीची आवय ती करेजस वुमन सगळें सोडून दिलें ना करेजस मदर इतलें दूख आयलें इतलें स्ट्रगल जालें इतलें डिफिकल्ट टायम्स आयले She believed in God even when it was difficult to believe in God. She believed in God when it was difficult to believe in God. देवाचें स्वत मानूंक एकदम कठीण कशें दिसता देव आसा वो काय ना अशेंय बी दिसता तेन्ना वर्सान ती देवाक घट्ट रावली शी बिलीव्ड इन गॉड नो म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा बिलीव तुवें बी सदांच देवाचेर एके भाशेन एक आवय घट्ट धर आज आवयांनी जाय ते आपल्या भुरग्यां सगळें बरेपण दाखयल्लें आसा शाब्बासकी तांकां देवा मुखार मुकुट जोडलो देखून भावनो आनी भयणीनो तो कोण मोदें येयलो माय हुंया काय म्हळें आजिला ना ताणें काय बरो जबाब दिलो हांवें सो म्हळें देवानी दाखयल्ल्या भाशेन माय हुंय आहा मगे माय म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें माय आजिला आहा म्हणून जायत पाट घडये कसले कारणांक लागून घालची पडटा ना म्हणना पूण आवयचो मोग तुका कोणाकूच कंपेर करूंक जायना देखून आयज ही वस्तुरी सर्गींची आयज कोविडाक लागून जायत्यो घडयो आवयो राण जाली भुरग्यांक कसो वयर काडटलो जायतीं घडयो भुरग्यां आवय बापूय नासतना आयज मदरलेस जाली माय मरोन गेले आयज भुरगे मदरलेस जाले तांची सेवा चाकरी करतलो कोण ना तर बाबा भयणीनो देव आसा सायबीण माये शिकयता आनी देखून तुजो घरकार मेला दूख जाल्या करी विस्वास सोडिनाका गोड दवर सायबीण माई भाशेन बिलीव इन गॉड इवन वेन इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव इन द सन इवन वेन इट इज नॉट शायनींग आनी तुज्या जिवितान तुका जाय तें बरेपण मेळटलें तर हांव आवय आमकां एक देणें म्हूण अडकून घेवया आमच्या आवयची आपुरबाय करुया संवसारान आसोसर तांची एके भाशेन पुजा करुया आनी तांकां फावो तो मान रेस्पेद दिया तांकां व्हडलें कांय ना गे बरी जाप एक आमुरको आसो तूं घरान आसाय मांयचे लागीं उलयनाय कित्याक बायलेक भिता कित्याक बायल तुका सांगता कितें मांयको उलयशी जाल्यार खबरदार मांयको उलयशी तूं म्हाका जाप करूं नाका अब्बा शिकोवप आमचें आमी BA DDA CDA आयज हांव इंटरव्यूआक बसतालो आयज 7-8 दीस जाले M.Com आनी कितें कितें केली व्हडली आमच्या भुरग्यांक आयज जाणविकाय आसा पूण बेसीक लायफ ओरिएंटेड शिकोवप कडेन होणें जालां देखून भाव भयणीनो सायबीणींचेर विस्वास दवरया सायबीण माय आमकां ना म्हणो एके भाशेन काळजीदार उस्तुरी जावंक एके भाशेन आमकां कापस्ताद करूंक जिवितांत आनी कापस्ताद करून आमच्या भुरग्यांक तशें आख्या समाजांत बरेपण हाडूंक आमकां शिकयता उबी रावया सोत मानता देवाक सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबाळलो अंकवार मारिएताय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसलें ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो
तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानतान पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भक्षणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची सेवा करतना मारये भाशेन आपल्यो गरजो विसरून पेल्याक सगळे तरेचो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन आपल्या बाबा भयणीची आनी माय भुमेची सेवा केली तेच भाशेन ताणें आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेची सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या तरणाट्यांनी आनी भुरग्यांनी सायबिणीच्या जिविताची देख घेवन आपले जिवीक देवाक मानता तसले करूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हांगासर एकठांय जालोल्या आमच्या फिरगोसकारांनी तशेंच परदेसांत आसलोल्यांनी आनी अदीक करून सगल्या आवयांनी सायबिणीचे उतर आपल्या जिवितान खरेपणीन जिवूंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगळे संदेशकारां पासत सगळे दोतोनीच्या भुरग्यां पासत आवयो जो जायते संस्थांत भुरग्यां कडल्यान तांचे पासत अदीक करून भुरगीं जाप पासन करिनात तांचे पासत तांकां पयतलो कोणूच ना तांचे पासत एकसूरपणान जी येतात तांचे पासत आवय नासतना भुरगीं जी येतात तांचे पासत आवयपणाचे बेसार येवंक सोदतात तांचे पासत आवयो जे कोण दुयेंत आसात तांचे पासत बापा ह्या आमच्या गांवांत कसल्या देण्याची गरज आसा ती तुका खबर आसा. तुज्या आवय उदेशीन जेजूचें देणें व्हडलें तुवें आमकां दिलें. हे देण्याची खरी ओळख करूंक आनी जेजू उदेशी आमच्या गांवांत जायते गोरेब्यांक थारण मेळोवंक जायत्यांगेर भुरगीं बाळ जावंक जायत्यांगेर बरो मान आवयक बापायक मेळोवंक आनी खरेपणी आवयचे त्याग केल्ले ते भुरग्यांनी ओळखून घेवन एक आवय तुजो आशिर्वाद म्हण मान घेवंक आमकां दिसपट्टी शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. वेदीचेर ओण्या सोवे आमची काळजा नवरता सुखानी दूर सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानी दूर सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता. मोशे आनी आमचे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसली जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखीर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
बापा व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सोयीम घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयचें अंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांचे सोर वडांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी हे वेळार आमी करतां तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाड सावबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मन सायबिणी नित्यांक वार मरे आमी नमान करतना एका थाळ्यान तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या अंकवारपणांची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक वांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी देता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरींचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतली पियात ती म्हज्या रक्तची काल्स नव्यानी सासणेक खरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचेय पासत आनी समेस मनशां पासत तें वार उठलें हे म्हज्या उगड्या साखोराक. Bawartaco gut porgotuya सुम्याची आमी ओडोकाताव आनी कालसितले पियेताव इतले पावटी तू वैभवान सो
आमी तुझे मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शिवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणांची काकोत कर. सगल्यो आवयो ज्यो मरून गेल्यात तांचो उगडास करुया. तांकां तुजे इश्टगोतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडीन फाव कर. आमा समेस्तांची ही आमच्या गांवांत आशिल्ल्या सगल्या आमच्या आवयांची जी आवयच्या बेसार पावूंक भुरग्या बाळाक आशेतात तांची, आवय नासतना भुरगीं जियेतात तांची, जांची आवय मरून गेल्यान तांची, जी आवय एक भाशेन सोडून गेल्यान तांची, डिवोर्स जाल्या तांची, त्या आवयांची आनी त्या भुरग्यांची बापा सगल्यांची, ज्यो आवय दुयेंत आसात तांची तूं दया कर, काकूत खोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे मोन सायबीण देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दोन दुता आनी सर्व काडीन तुका मानवले ते सगले भक्तां बरोबर बागेवन कालकाच्या तेरेसा बरोबर बागेवन पाद्र पियो बरोबर संस्थेच्या सुखान बापा एक दीस तूं आमकां वांटोव दी आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक बाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. बाबा भयणीनो, देव कितलो बरो. देवाक जाय भुरग्यां मदें आनी आवय मदें खोल नातें आसलेलें, बॉन्डिंग म्हणटात तें तुटना तसलें जेजू मदें आनी ताच्या आवय मदें आसलें, मारये मदें आसलें. आनी जाणार सांगतात, सायकॉलॉजिस्ट सांगतात, रिसर्चर्स सांगतात, ज्या आवय बाप आनी भुरग्यां मदें एकदम बरें नातें आसा, बॉन्डिंग आसा, त्या भुरग्यांची वाड बरी जाता. ज्या भुरग्यांची आवय बाप मदें आनी भुरग्यां मदें नातें बरें ना, ते जायते फावटी एग्रेसीव जातात, हॉस्टायल जातात, वाडेस जातात. म्हण जायते फावटी घोडे आवय मरून वचून भुरग्यांक नशीब ना जाता आवय मदें बॉन्डिंग करून, घोडे डिवोर्साक सांपडून भुरग्यांक नशीब ना जाता आपल्या आवय कडेन बॉन्डिंग करून. पूण हें बॉन्डिंग गरजेचें आनी हें बॉन्डिंग आमकां बाप आसा, बापा सवें पावयता. तर बाबा भयणीनो, सायबीण मांयचें बॉन्डिंग देवा कडेन आसलें आनी खोल ती जाण आसली आपल्या बराबर देव आसा म्हण. शी बिलीव्ड इन गॉड इवन वेन इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव. आमच्याय मदें आमकां देव आसा म्हूण सोत मानूंक कठीण दिसता. त्रासाच्या वेळार, आडकोळीच्या वेळार, दुयेंसाच्या वेळार, तेन्ना बसून सायबिणी भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक चलूंक खाणजी दार उस्तऱ्यो, कापस्तादीच्यो उस्तऱ्यो आमच्या गांवांत जावं त्याच बापाक उलो मारून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर भिरांतेंतली, दुयेंसांतली, कोरोना व्हायरसांतली आनी आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजेच आसनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून तांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां न्ही आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ही सासनांच्या आसनांक आमीन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या नांवान खुशालकायेन शांती दिया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बाबा बिडिनो, देवाकूच बाग जाले आपल्या आवयक विचून काडूंक. आमकां बाग ना, म्हज्या आवयक विचून काडूंक जायना, पूण जेजून आपल्या आवयक विचून काडले. आपल्या आवयक पवित्र केली जोल्मांतान. आमचे आवय पवित्र. आवयचो जेजून जसो सांबाळ केलो तसो मागया. ओच तो जेजू त्या आवयच्या कुसव्यान जल्मलो. सरवंडाराक ह्या संवसाराचो त्या आवयन ह्या संवसाराक दिलो. व्हडांतले व्हड देणे आमकां सगल्यांक हे सरवंडाराचे. जेजू तुज्या देण्या बसत आमी तुका आर्गां वाकांडी दिता. हांव तुज्या आवयक, तुज्या आवय पासत देवाक वाकाणटा. आमचे आवयक आशिर्वादान भर, बरे भलायकेन भर. हे आमच्या गांवच्या आवयान पेकोवणी दी. ज्या भुरग्यांक आवय बापूय ना त्या भुरग्यांचे सांबाळ तूं कर. जीं भुरगीं रडटात, दुखवलेलीं आसात, त्या भुरग्यांक पेकोवणी दी. ज्या भुरग्यांक वो काजाऱ्यांक भुरग्याच्या देण्यांक आशेतात तांकां तुवें भुरग्याचें देणें दी. जे आवय दुयेंत आसात तांकांय पेकोवणी दी. याची चूक घेतात तितली सबागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mocia, kilkole mozotmo, mocia zalia, daci vitut vitli, dore toce, karismo valtole, maka toso, sodon wotsunaka. Dore तुझे काळीजमो वाळटोले म्हाका तोसून सोडून वचूं नाका. तांबूक लागल्या म्हज्या ओतम्याक जेजू, म्हजी कांटून स्वर्गा वेल्या उण्या. ये जेजू ये तुका आशेन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ये जेजू ये तुका आशेन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. गोरीबाची तुवें बिराड घेतले. दुर्बळागेर
जेजू भितर चलो तुझे सुगून तुझी उमेद क्रिस्तांव घेऊन ये जेजू गरीब काळजांत मोच्या तुझे सुगून तुझी उमेद क्रिस्तांव घेऊन ये जेजू गरीब काळजांत मोच्या तुझो हात लाय एकेच घोटकेन जेजू कोण फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मोळ पातकाचे घोट म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर पातकाचे घोट म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर आत्मीक गुमन्यावा खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां हे घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमीन उबी रावया बाप्पा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत अंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत खाळसां तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक बावाडतान ताका आपलो सरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी तिच्या एकवटान सदां काल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन बसुया बावडीनो आयज खरेंनीच म्हजें काळीज खूब संतोसता खरीत भशेन देवा खारकां दिता आमच्या सर्गींचे आवय आनी संवसारी आवय पासून देखून हे व्हड कुशालकायेच्या दिसा आमी सगळे पाद्री फादर मायरन फादर डायलन फादर ब्लेज फादर डायगो आनी फादर एल्वीस हांच्या नांवान आनी आमचे गांवांत आशिल्ल्या सगळ्या सिस्टरींच्याय नांवान तिनूय कॉंग्रिगेशनां तांच्याय नांवान खरीत भशेन होली फॅमिली पिलार सिस्टर RMI सिस्टर्स हांच्याय नांवान हांव तुमकां सगल्यांक खुशाल ही परब आवडयतां सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट तुमकांय म्हणायची देवान आमच्या आवयांक सदांच सफोळ करूंक आनी खुशाल दवरूंक बरी भलायकी दिवं म्हूण आमी मागत रावया बावडीनो आयज काळ जाणटान हांव खरेंच देव संदेशकारांक ह्या आमच्या नाव्हेलच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जाणा आनी शाबासकी दिता काय बरें ह्या दिसांनी हांगासर सगळ्यांनूय जायत पण थोडी जाणां तरी काय बरें डेकोरेशन करतालें म्हाका खूब आनंद भोगतालो आनी आमी सदांच हें लायव्ह स्ट्रिमींग केलां देखून जायतो लोक हे आमचे मीस पडयता आनी म्हाकाय सांगतालो फादर सद्दां तुमचें काय बरें करतात शाबासकी तांकां शाबासकी आमच्या भुरग्यांक शाबासकी आमच्या सगळ्या देव संदेशकारांक खरीत भशेन तेस करूंक आदार दितल्यांक आनी हे नोवेनांची सगळो सेवाधर्म करूंक आमकां आदार दितल्यांक आल्ताराचो डेकोरेशन सदांच करतालीं आलिशा पेरेरा रेमी पेरेरा ललिता पिरीस ही मुख्य आसली आनी तांचे बरोबर दुसरीं आसलीं तांकां काळजांतान दिनवासता कित्याक इतली बरी एके भाशेन कला आनी क्रिएटिविटी घेवन तांणी तें केलें देखून तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता आमचे कॉयर सदांच आमचो लेनोय गोमेंडस आनी ताच्या बरोबर दुसरीं बी
गायन करतात तांचो सदांच सकाळ फुडें येता आनी आपलो एक भशेन त्याग करून आमकांय बी मिसान वांटो घेवंक बरो भशेन आदार दिता. सोल्यानूय तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुज्या वावराचेर आनी गोरेब्याचेर आशिर्वाद घालून मागता. हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आमकां आमचे भाव लेनोय गोमेंडेस, बॉरिस बारेटो, पीटर पेरेस, क्रुझेंडो पेरेस आनी डायलोन पेरेस आदार दितात. तर तांकांय बी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सदांच टायमार येवन वेळार येवन जबाबदारीन बरें दिसता. काय बरें कितले टॅलंट त्या गांवांत आसा. देवाक तुमच्या बसत आर्गां दिता. आमचो इलेक्ट्रिशियन क्रूज गॉमेस हांकांय आमचो सॅक्रिस्टियन आमकां आदार दिता. आमचो भाव मानुएल डी सिल्वा, सगळे सिस्टरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आसात असाधारणाची म्हणयारपणाची. आमचे इगोर्जेचे स्टाफ आसात तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्यो टी व्ही बरे भशेन चलपाक आमकां FM इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आदार दिल्लो आसा. आनी तुमी जाणे आमकां एके भशेन कार्यक्रम करूंक आयज दीस अर्थाबरीक करूंक आमकां कांय लोकांक खावपाक दिवपाक कांय दुडवांचोय आदार केला. सुमार 35,000 कितें आयले. त्या पासत तांचे एकूच आमी हें खाच्या काडलां. त्या पासत तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी अंदूच्या वर्सां जावं इगोर्जेन जावं मांडपा जावं तेलावली जावं शिकेटी आमी मिसाम केली आनी जायत्या लोकांनी वांटो घेतलो. आमकांय बरें दिसलें. देवाक आर्गां दिता आनी देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. बाबडीनो कोरोना व्हायरसाची आमकां इलो लोक जायते फावटी भिरांत घालीत आसा. आमी भिवपाचें ना पूण देवाचेर विस्वास दवरया आनी आमचें मागणें अदीक स्ट्रॉंग करया. जितलें मागणेन आमी स्ट्रॉंग रावता तितलो देंवचार पयस वेतलो. हो कोविडूय पयस वेतलो. देखून आमी जाता ते भशेन मागण्यान स्ट्रॉंग रावया. ह्या दिसांनी भुरग्यांक हॉलिडे पडलेली आसता. म्हजें एक मागणें जाता तितलें घरांतूच भोंवात कित्याक घरांतूच रावात. जाता भायर गरज ना सुट्टी आसा जाल्यार भितरूच रावपाचें कित्याक म्हाका जाल्यार नाका ह्या वेव पळय आसा कित्याक ते सांगतात आतां गणेश जातोच मातशें वाडटलें म्हण. आमचेय ह्या नावेलच्या गांवांत कोणाक जाल्लें नाका. जाता ते भशेन आमी बी इल्लोसो कुयदाद करूंक जाय. आमी बी सेफगार्ड आनी आमचें प्रोटेक्शन आमी घेवंक जाय. म्हणटच हांव रावतां तुमी तें घेतल्या म्हण. आनी कोणाकूय एके भशेन कसलेय सिमटम्स जावं जोर येता जावं थंडी येता जाल्यार उपकार मागता रोखडेंच डॉक्टरागेर वचूंक आनी टेस्ट करून काडूंक. हो 2-3-4 दीस जाले जाल्यार मागीर डॉक्टरीन टेस्ट करपाक कित्याक हें एकदमूच गरजेचें जावन आसा. आमी हे कुशालकायेच्या निमतान आतां निमाणें गायन जातोच आमी भितर वेतल्या. निमाणें गायन जातोच तुमी वेचचें न्हय. तुमी हांगासरूच बसूनच रावचें. मागीर आमी सायबीण मांयचे एक कोणाक अशी जल्माच्या परबाची केक कातूतल्या. म्हणटच आनी एक फावटी तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता. हीच भशेन आमी आमचे गांव एकवट करूंक वावरया. सायबीण माय आसरे कालार रुजाय सायबीण माय आमकां सांगची ना. खूब बरें दिसता. ह्या गांवांत कितलो बावार्थ आसा. आयज पळय थंय लोक आयला सकाळ फुडें मागीर नासलो हांव कॉलेजीन गेल्लो. जायतो म्हळ्यार जायतो थंयसर सायबीण माय पांयाशी जायतो लोक येता. म्हणजे हें दाखयता की ह्या गांवांत आनी न्हयच गांवचोच पूण दुसरोय धर्माचो दुसरोय लोक मोटरसायकल बंद करता हांगा येता. केदो भावार्थ सायबीण माय उदेशी आमकां तो मेळोंक. म्हणटच सायबीण माय आमकां सांगची ना. सायबीण माय धाकतली आनी सायबीण माय भाशेन आमच्यो सगल्यो आवयो जावच्यो अदीक जबाबदारीच्यो अदीक करेजस एकदम करेजस आनी कापस्तादीच्यो सायबीण माय भाशेन जावच्यो म्हण मागता. उबी रावया. तुजे थोडे दाम आयज देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तुका देवान आशिर्वादान बोलना देवाचो आशिर्वाद घे. हे मिसान वांटो घेवन तुका कितलें बरें जालां. आयज साबार तरेची पेकोवणी जायत्या जाणांक मेळटली. सर्वीस वोड तुमचे सोव्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या गांवच्या आवयांचेर आमच्या वावराचेर धंद्याचेर गोरेब्यांचेर आनी गांवचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. सायबिणी भाशेन काळजीदार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे Maria Gurpeci Bhagevont Zolmachi Porob
Maria mai Jesuci Maria mai Mochi Maria mai Yupici Kota vid solmo liri Maria mai Jesuci Maria mai Mochi 모두 럽두지나 바라삿 모자 몸다 노바 롤티 골사 지빌 모자 기도이다 모가지마 모지 तुझे वेगे लिखता मारिया 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 मोची माई मारिया